आयज पिसीक मेळ्ळें कितें कितें परवरी उदक ना from July 2019 we are having lot of problems of water supply in परवरी. राजकारण चल्लां काय कितें ना तें आमकां खबर ना, पण उदक परवरी येना आनी खुबश्या भागांत आमकां कंटिन्युअस त्रास जाता. कोविड टायम्स वे टेस्टिंग टायम्स आनी त्या टायमार उदक जेन्ना येवना खुबश्या जाणट्यांक भुरग्यांक महिला वर्गाक त्रास जाले. आमी मॅक्झिमम सपोर्ट जाता इतलो PWD दिलो टू फायंड सोल्युशन्स, नॉट क्रिएट प्रॉब्लेम्स. But when they were not able to handle this particular situation, what we have done is we have asked water supply to ensure and give us proper water supply. ते दिवंक पावले ना. ताज्या खातीर आमी मोर्चा काडलो आस्किंग फॉर जस्टिफिकेशन, कित्याक टँकर बंद केले, उदक येना, शॉर्ट सप्लाय, पायपलायन फुट्टाले, मेंटेनन्स ना, सगळे पयल्यार धडमळीत जाल्ले. आनी दॅट इज वाय वी सेड इफ तुका उदक दिवंक जायना डिपार्टमेंट आमी बंद करतात, नाल्यार उदक दियात. तेन्ना चीफ इंजिनियर जेन्ना आयिल्लो थंय तेन्ना चीफ इंजिनियर प्रॉमिस्ड अस 7 days टायम टू सॉर्ट आउट दीस इश्यूज. 7 days गॉट ओवर ऑन लास्ट ट्यूजडे. मागीर काही कारणा खातीर ताणें आमकां 2-3 दीस एक्स्ट्रा मागले आनी टुडे इज अ डे ही डिसायडेड that we'll sit with the principal chief engineer and sort out the issues. Whatever our demands and our issues were as far as water supply is concerned, ते issues आज डिस्कस केल्या. PCE बरोबर डिस्कस करून एक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळा की ही हॅज प्रॉमिस्ड अस सोल्युशन्स अँड ऑल्सो शोकेस सोल्युशन्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमलायनिंग. टँकर इमिजिएटली वाडोवपाचे, टँकर सप्लाय दिवपाचो, उदक क्वॉन्टिटी वाडोवपाची, उदक सप्लाय डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क सारके करपाचे, मेंटेनन्साक टीम्स तयार करपाच्यो. हे ऑल दीस इश्यूज वीच वेर पर्टिनंट टू पर्वरीम हॅव बीन डिस्कस्ड विथ अ पॉझिटिव्ह सोल्युशन कमिंग फ्रॉम PCE. हो म्हयनो डिसेंबराचो म्हत्वाचो आसा आनी ताज्या खातीर वी वील मॉनिटर द मंथ ऑफ डिसेंबर. नाल्यार जानेवारीच्यान आय वूड लायक टू स्टार्ट वीथ दीस, कित्याक चीफ मिनिस्टर म्हणटा हर घर जल नल म्हणून. आमी जानेवारीच्यान मोहीम सुरू करतले, बार्देस तालुक्याच्यान सुरू करतले हर घर नल नो जल म्हणून. कित्याक हे मोहीम बार्देसच्या ईच आमदाराक मेळून समजून, कित्याक सगळे बार्देस इज सफरींग, मेजरली सफरींग अँड मोस्ट ऑफ बार्देस एरियाज आर सफरींग. सो इफ वी आर मॉनिटरींग द मंथ ऑफ डिसेंबर आनी जशें उदक येता उदक येना जें आतां जें सांगलां तें अस्तित्वात जाता काय जायना, मॅन मेड प्रॉब्लेम जे जाल्या ते सॉल्व जाता काय जायना हो एक म्हयन्यान आमकां कळटलें. विथ आवर पीपल ऑफ पर्वरीम वी वील एन्श्योर दॅट देर इज नो इनजस्टीस टू आवर पीपल. उदक येवकूच जाय हो आमचो हक्क आनी हातून राजकारण ना. हातून कोणाच्या घराक कोणाक मत मारता आनी मागीर उदक दितलें अशें ना. उदक सगळ्यांक मेळपाक जाय. आनी हें जेन्ना CM इतलो प्रावडली सेंटराक सांगूंक शकता की हर घर नल, जाल्यार हांव म्हणटा हर घर नल नो जल. बार्देसच्या तालुक्यान जानेवारीच्यान मोहीम सुरू करतात आमी, जे सगळ्या आमदारांक हांव वचून मेळटलो पर्सनली, telling them what we face and if they are wanting to work for their people. I know that similar situations arise in every part of बार्देस. आणि बार्देसच्यान मागीर फुडें कितें तें हांव नकळो तें मागीर फुडें प्लॅन करतले. पूण बार्देस तालुक्यान आमदार ना जाल्यार पंचायतीन वचून पंचायतीक घेवन आमी ह्यो मोहीम चालू करतले, जातूंतल्यान लोकांक घरांनी आपली ही कळ जी आसा ती लोकांक सरकारा पर्यंत पावपाची गरज आसा. आज कोळसो जावं, म्हादय जावं, मोलें जावं, सगळे विशय आज लोक रस्त्यार येवंक लागले. पूण जे बेजीक नेसेसिटी आसा, जी आमकां उदक लायट गरजेची आसता, ताज्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा सगळ्या घरांनी उदक येवप. आनी हें कर्तव्य आसता एनी एक्झिस्टींग गव्हर्मेंटाची. जेन्ना इतलो वर्साक पावस पडटा तो उदक आमकां मेळटा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जितलें उदक जाय तितलें पंप करता, जाल्यार उदक वता खंय? काय 5 स्टाराचे सिंडिकेट, टँकर माफिया कितें आसा तें तांणी काडूनी. हांव योग्य टायमार असेंब्लीन हो विशय विथ डॉक्युमेंट दाखयतलो हाव दे हॅव फॉल्टेड इन आवर डिविजन. पूण हर घर नल बट नो जल हे जानेवारीच्यान आमची मोहीम बार्देस तालुक्यात सुरू जाता. तुम्ही JSW कोल ट्रान्सपोर्टेशन जे अमावंट आहा CM ते आयवॉश करता म्हणून तुम्ही ट्वीट केल्ले. कोळशाचो विशय, कोळसो गोंयकारांक नाका हो विशय आमी क्लियरली उलयल्ले आसा. जेन्ना कोळसो नाका, JSW सारकेली कंपनी, जिंदाल कंपनी बरी व्हडली कंपनी ती, 14,000 कोटी कितें टर्नओवर बी कितें आसता तांचो, त्या कंपनी 2014च्यान 2018 पर्यंत जे दे हॅव ट्रान्सपोर्टेड रफली अबाउट 3.6 crore टन्स ऑफ ओर आनी ताजे जे पयशे दिवपाचे आसता ते सरकारान डिमांड नोटीस आज धाडल्या. सरकारान डिमांड नोटीस धाडून they are asking the Jindal people to pay when they should have stopped their operations itself. सरकार समज नियत सारखी आशिल्ली जाल्यार ते ऑपरेशन बंद करून पयशे घेवंक जाय आशिल्ले पयले. हे एक सरकाराची येणावळ when we are compromising on casino income.
यू आर गिविंग JSW युअर बेनिफीट ऑफ डाऊट टू मूव टू कोर्ट. ताणें कोर्टान तरी पयशे भरून 165 कोटी मागीर उलोवया. पूण आज ताणें बॅक विंडो दिल्लो आसा जसो मोपाक दिला. मोपा माय चार्ज वॉज व्हेरी क्लियर. 45 कोटी 49 कोटीचे ताणें चार्ज केल्ले डिमांड नोटिसान फॉर पेईंग ऑफ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. दॅट बिकेम अ डिस्कशन एज अ इंस्ट्रुमेंट फॉर नेगोशिएशन विथ द माडा, दॅट इज मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी कडेन. ती नेगोशिएशन करपाक जो अमावंट ताणें दवरलो ताज्या मागीर हें सगळें स्पश्टीकरण तुमकां असेंब्लीन मेळटलें विथ प्रॉपर पेपर्स हाव द गव्हर्मेंट इज नेगोशिएटींग विथ सिंगुलर पीपल. जो घर बांदता ताका डिमांड नोटीस येता. डिमांड नोटीस सरकार काडटकर नेगोशिएट करूंक शकता? करूंक शकना. पयशे ताणें भरचेच पडटा. सादो मनीस घर बांदतलो तो पयशे भरता आपले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी मागीर वता. हाव इज द मोपा when GMR is operating given these particular negotiations की तू जाय तितले कमी कर आमी तितले तुका भरपाक परवानगी दिता अशें सरकार म्हणूंक शकता? सेम रूल इज बींग एप्लायड टू JSWचो डिमांड 156 crores तांणी घाला आनी हांव आतांय सांगता दे हॅव केप्ट अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन्स की फाल्यां तुमी देवयात पयशे आपले कितें सेटलमेंट करा आमी पयशे देवतात आनी सेटलमेंट करतात म्हणून. ह्यो सगळ्यो वन टायम सेटलमेंट स्किम्स एवरीथिंग इज नथिंग बट अ बॅक विंडो फॉर क्रिएटिंग एव्हेन्यूज अँड रेव्हेन्यूज फॉर इंडिविज्युअल्स नॉट फॉर द गव्हर्मेंट. त्या खातीर माय चार्ज इज व्हेरी क्लियर. JSW इफ दे हॅव फॉल्टेड आमकां ऑलरेडी कॉल गरज ना आनी कॉल जेन्ना गरज ना हो कोर्सो बंद करपाचो बेस्ट तुका आसा ते तुका ट्रान्सपोर्टाकूय पे केल्ले ना. 50 रुपया टनार तुका समज पे करपाक जायना कंपनी लायक JSW and wants to take you to court and arbitrate on the matter, it very clearly shows that they are trying to use a backdoor entry to negotiate with the government and I'm pretty sure government under Pramod Sawant will use this to negotiate. But clear charge आसा जे मोपान केला मोपा एअरपोर्टा खातीर जे चालू दवरला कन्स्ट्रक्शन लायसन्स हो विशय सिमिलर दे वॉन्ट टू डू फॉर पीपल लायक JSW. ते अनेक जो आप वर्सेस BJP डिबेट म्हणून चालू आसा. सी गव्हर्नमेंस इज फेलिंग हे क्लियरली कळटा. एक ताणें केला बरें की दे स्टार्टेड दीस डिबेट इन November 2020. So January 2021 onwards will be the year for debates. A year for debates कित्याक government has failed giving white paper. सरकाराची योजना सारकी आसा जाल्यार डिबेटाच्या पेक्षा व्हाईट पेपर इशू करात. इकॉनॉमिक तुजी सध्या कितें आसा परिस्थिती व्हाईट पेपर इशू करात. तुमी हाजेर बाकीचे इश्यूज कितें घेवंक सोदतात ताजेर व्हाईट पेपर इशू करात. म्हादयचे तुमी कितें केलां ताजेर काडात. तुमी तें उलोवंक सोदना कोळशाचेर डिबेट मागूंक सोदना कित्याचेरूच मागूंक सोदना. But Dilesh Cabral has done one good thing. Whatever the debate outcome may have been, that people of Goa have seen, but ताणे एक बरें केला की this government is ready, the minister is ready to come and debate. So 2021 onwards is going to be a year of debates, a year for debates with the ministers, whether it is environment, whether it is PWD, whether it is home, whether it is all departments which are pertinent to Goa and playing with the lives of Goans. It might be related to crime, it might be related to coal, it might be related to Maday, it might be related to the economic vertical of the state and the present scenarios where backdoor entries are being given where COVID mismanagement is taking place. So yesterday that forwarding ladies went to the police station regarding the complaint, the action on the PI. What happened about that? पळय पुलिसे एक संवय जाल्ली आसा टू लिसन टू द मास्टर्स. I have made a very serious charge on the SP North who has been using his powers to please the government and the chief minister to keep his chair. CM थंय सेंटराक चेअर दवरपाक तांकां प्लीज करपाक गोंय विकता आनी हो गोंयकारांक विकपाक लागला. He has created the SP North is creating a bad precedent. He is creating a bad precedent. जाय थंय गेलो कोणाचेरूय चार्ज लायलो जाय ते लायले भितर उडयलो मागीरचे मागीर. This is to happen in Bihar, UP, those areas. That type of working he is creating here. जेन्ना तो खंयचीय सेक्शनां कोणाचेरूय ठोकूंक शकता जेन्ना ते करूंक शकता जाल्यार ही हॅज टू गिव जस्टीस टू द कॉमन मॅन हू इज ऑल्सो गोईंग. जी महिला वर्ग आमच्या बरोबर मोर्चाक आशिल्ली ती उदक मागपाक गेल्ली थंय इतलो पुलीस फोर्स आशिल्लो तेन्ना कळटालें की दे केम विथ द इंटेंशन टू डू समथींग म्हणून. एंड वी रियलायज्ड इट लेटर की आमी जेन्ना उदक मागपाक गेल्ले तेन्ना बडयांनी आमच्या बायलांचेर बडयो मारल्यो. बायलांचेर बडयो मारल्यो ते बायल मनशान मारल्यो ना, नॉट अ लेडी कॉन्स्टेबल. हात लावंक गेले ते मेल कॉन्स्टेबल अंडर द इंस्ट्रक्शन्स ऑफ द PI Porvorim. And this is caught very well on the video which has gone viral throughout. Now the SP North is supposed to be on leave. Porvorim
सीएम हॅज टेकन इट व्हेरी क्लिअरली की हे अन्याय आमी सहन करून घेवची ना. फाल्यां आमकां आज जो हात लायला फाल्यां आमच्या भुरग्यांचेरूय हात लावंक शकता, कितेंय करूंक शकता. सो जो पर्यंत SP नॉर्थ तांचेर एक्शन दाखयना ना जाल्यार PIन कांकणां घालून भोंवची, ते कॉन्स्टेबलांच्या चलयांक मारला ताणें कांकणां घालून भोंवची, नाल्यार दे हॅव टू फेस कॉन्सिक्वेन्सीस. कित्याक SP इज ऑलरेडी ट्रायंग टू शो ही इज सिंगम. ती सिंगमपणां ताणें ओन आपल्या PI कडेन दाखोवची, हू हॅज एक्टेड व्हेरी इनएप्रोप्रिएटली अगेन्स्ट विमेन. आनी हो सगळो 15 दीस खंय इंटरनॅशनल डे फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग विमेन अगेन्स्ट वायलन्स अशें कितें तरी एक हें आसा 8-10 दीस, जसो सेफ्टी वीक आसता. सो CM ट्विटेड की अगेन्स्ट वायलन्स वी वील नॉट टॉलरेट म्हणून, वायलन्स अगेन्स्ट विमेन. दीस इज वायलन्स अगेन्स्ट विमेन. CM उलयता ही वॉक्स द टॉक काय इज ओनली टॉकिंग, तें आनी लेसांनी कळटलें की ही इज नॉर्मली नोन टू गीव इन्स्ट्रक्शन्स टू SP की ताणें कितें करपा जाय, DGन कितें करपा जाय. स्वता CM फोन मारता अशें म्हाका भायल्यानच्यान कळटा. सो इतलो ग्रास रूट लेवल पुलिसेक तो यूज करता टू आपले विम्स एंड फॅन्सीज ऑटोक्रेसी डिक्टेटोरियल दाखोवपाक. ही हॅज टू एक्ट एंड शो दॅट ही इज ऑल्सो कन्सर्न अबाउट द विमेन ऑफ गोवा. थँक्यू.